गोय राजभाषा कायद्यान दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो विचार ना ही गजाल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा विधानसभेन प्रस्नाचे लेखी जापेर स्पष्ट केली। मराठी राजभाषा करची अशी मागणी कोणेच सरकाराकडेन करूंक ना अशी जाप भाजपा आमदार विष्णू वाघान विचारिल्ले प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान दिल्या। रोमी कोंकणी राजभाषा करची अशी मागणी करपी निवेदनां मात सरकाराक मेळ्ळ्यात अशें सरकार सांगता। 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा गोय विधानसभेन गोवा राजभाषा कायदो पास केलो। कोंकणी राजभाषा आनी मराठी सहभाषा अशी तरतूद ह्या कायद्यान आसा। मराठी गोयची राजभाषा जावची ही मागणी तेन्ना सावन जायत आसा। मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती, गोमंतक मराठी अकादमी आनी गोंयांतल्या कितल्याशाच ग्रामपंचायतींनी मराठी राजभाषा करपाची मागणी केल्ली। मात गोंय सरकार म्हणटा मराठी राजभाषा करची अशी मागणी कोणेच सरकारा लागीं करूंक ना। भाजपाचो सान आंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघान बुधवारा विचारिल्ल्या एका तारांकीत प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेन ही माहिती दिली। कोंकणी वांगडाच मराठी राजभाषा करची अशी मागणी फाटली 25 वर्सां जायत आसा। मराठी राजभाषेचो प्रस्न मुखार व्हरपा खातीर प्रदीप घाडी आमोणकारान फुडाकार घेवन मराठी राजभाषा आंदोलन ही नवी संघटना घडयल्या। ह्या संघटनेन पर्रीकार सरकारा मदले बरेच मंत्री आनी आमदारांक निवेदनां भेटोवन मराठी राजभाषा करपाची मागणी केल्या। ह्या मागणे खातीर पणजे आझाद मैदानार एक दिसाचो उपास केल्लो। 3-4 दिसां फाटींच ह्या कमिटीन काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेराताक निवेदन भेटयल्लें। सरकारान मराठी राजभाषा करपी बील हाडल्यार आपलो आनी जेनिफर मोन्सेराताचो पुराय तेंको आसतलो अशें आमदार बाबूशान ह्या शिष्टमंडळाक सांगिल्लें। तशेंच ह्या शिष्टमंडळान खासदार श्रीपाद नायकाकूय निवेदन भेटयल्लें। रोमी लिपींतली कोंकणी राजभाषा करची अशी मागणी करपी कांय अर्ज सरकाराक पावल्यात। मात राजभाषा कायद्यान दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो विचार ना ही गजाल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पष्ट केली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बोकड्यो अकस्मात मेल्ल्या वारक फामिलीक लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर काणकोणचो आमदार रमेश तवडकारान दिला। काणकोण पैंगणी वारक फामिलीच्यो 18 बोकड्यो मंगळारा मेल्ल्यो। शेतांत चरूंक गेल्ले कडेन विशारी तण खावन त्यो मेल्यात असो अदमास आसा। मंत्री रमेश तवडकार बुधवारा ह्या फामिलीक मेळ्ळो। हांगा काल जी माहिती मेळ्ळी आमकां की आमचो कोंडोबरक हाजी जवळ एक 10-12 बोकडां अचानक मेली। त्यामुळे ताजी एकंदर कितें कशें कितें मेली तें ताजी चवकशी करपाक म्हणून आयिल्लो की लक्षांत आयलें की रानाक वतकच कितें तरी एक विशारी फळां किंवा चारो खालो त्यामुळेच ती मेली अशें तरेचें तांचें हें आसा। त्यामुळे तांचे एक 10-12 बोकडां मरप सुद्दां तांचे एक मोठी हानी जाल्ली आसा। कारण एक गरीब फॅमिली जाण हांव म्हजे शेजारीच ते हांव वळखता तांकां। त्यामुळे तांचे बोकडां राखप आनी बोकडां वाडोवप हो तांचो मूळ धंदो आसा। त्यामुळे हाजी एक आमी योग्य दखल घेवन जे सरकारी योजनाचे मार्फत की हाका ताका कंपेन्सेशन दिवप जाचें नुकसान जाल्लें आसा नुकसान दिवपाच्या संदर्भांतलो विचार आमी सरकार माध्यमांत करतले। मडगांव पालिकेत नगराध्यक्ष पदावेल्यान वाद सुरू जाला। वर्स जातकच नगराध्यक्षान पदाचो राजीनामो दिवचो अशें नगरसेवकां मदीं थारिल्लें, पूण सद्याचो नगराध्यक्ष ते मानूंक तयार ना। वर्स जाले नगराध्यक्षान राजीनामो दिवपाकच जाय अशें नगरसेवक मागतात, पूण नगराध्यक्ष म्हणटा राजीनामो दिवपाची सक्ती ना। नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा खुर्चेक चिकटून बसपाक सोदता अशें नगरसेवक म्हणटात। मडगांवचो भाई नायक ताणें आपल्या घरा कडेन आमचे सगळे कावन्सिलरांची मिटींग दवरलेली, म्हळ्यार आमचे 11 जाणांची। काल ताणें आमकां स्टेप डावन जावपा लागून म्हाका देंवपा लागून ताणें आपयल्लो रिजायन जा म्हूण सांगपा लागून। तर सगळे आमगेले 11 कावन्सिलर काल येयले सगळे बाईचे। जेन्ना बाईन सांगलें एज पर द वर्ड म्हणून तेन्ना हांवें सांगलें आतां आमी कितले जाण आसा 11 जाण आसा न्ही, पयले कितले जाण आसलेले आमी 11 जाण आसलेले। आमी खंय वयता आसलेले कितले जाण 11 जाण वयताले, पूण वोट 10 कशी पडली। ज्या दिसा वोट 10 पडली त्या दिसा एग्रीमेंट आनी वर्ड म्हणटा तो काबार जालो। सो मेन वायल ताणें सांगलो यू कंटिन्यू इट। एक फाटी कमिटमेंट ताणें 11 म्हयन्याचे दिल्लो तो ताणें पडपाक जाय, ते वॉट एवर मे कम, आनी ही इज नॉट रिस्पेक्टींग दॅट कमिटमेंट। एंड आय एम डेफिनेट that this next panel which will come will be a panel of Congress and independents. 11 जाणांतले 6 जाण भायर सरले। एक विदिन शॉर्ट पिरियडान आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन ताजे अगेन दितले
आनी हे ताणें देंवन नाल्यार आमकां फोर्सान देंवतले हें सगळ्यांक ठरलें आसा. इतले मजगती नगराध्यक्ष राजिनामो दिवंक तयार ना जाल्यार नगरसेवकांनी ताचेर दबाव हाडपाक जाय. पूण सद्याचे नगरसेवक कांयच कामाचे ना अशें आदलो नगरसेवक रामदास हजारे म्हणटा. आतां मार्च पर्यंत 2.5 वर्सां जालीं कांयच मुवमेंट ना कावन्सिलराचो. म्हणल्यार जर चेअरपर्सन देंवना जाल्यार कावन्सिलरांनी लीड घेवन ताका देंवोवपाची तयारी करपाक जाय. म्हणल्यार हे कावन्सिलर म्हाका दिसना ते फीट आहा म्हणून. रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. कुंडयचे पेपर पॅक फॅक्टरीचे कामगारांक सप्तकी सुटी आयतारचीच दिवची अशी मागणी गोवा ट्रेड आनी कमर्शियल युनियनान केल्या. युनियनाचो फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान बुधवारा फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साचे निरीक्षकाक तशें निवेदन भेटयलें. कामगारांची मागणी मानून घेवपाचे फॅक्टरी निरीक्षकान मानून घेतले. आयज येयल्यात फॅक्टरी इन्स्पेक्टराक सांगपाक यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस मेस इन पेपर पॅक. यू फॅक्टरी इंस्पेक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द breakdown of industrial relations in paper pack in so many other companies. तुम्ही आता ही जे मेमोरंडम आम्ही दिला, जो मेमोरंडम दिला तो त्या मेमोरंडमात पळयात कितले प्रश्न आहेत आम्ही उपस्थित केल्यात. How many issues we have put up in this memorandum? There are so many issues. There are so many violations of the Factories Act. We are demanding in our memorandum revoke the permission given to that management regarding this change in weekly off. आयतारा जो weekly off change करपाक permission दिला त्या तुम्ही ताबडतोब रद्द करात आणि भायर मारात. आणि त्या कंपनीन ताबडतोब तुम्ही you find out what are the various violations. Tell the management to observe the law. Paper pack in Kundai should observe the law. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.